Welcome back. A family had a miraculous escape in an accident at Wasco. A passenger bus hit a motorbike on which the family was travelling. Locals have asked the authorities to impose fine on such negligent bus drivers and improve the FL Gomes Road in Wasco. This is the FL Gomes Road in Wasco. It's an accident-prone zone. Buses plying on the road make it more worse as they move at a snail's pace and block the traffic. On Sunday, a bus hit a motorbike. Luckily, the family on the motorbike had a miraculous escape and suffered minor injuries. म्हाका लागला माझ्या बायलेक लागला पेन जाला आनी तो मळणील चड आयलो कितें बस वाटेर स्टॉप बीन जाल्ली मदींच भायर काडला डायरेक्ट हे केली डायरेक्ट हाडून मारली स्लो आशिल्ल्यान तेणें हाडलें ना आमचेर मारलें आनी कितले जाण तुमी तूं आनी भुरगे आसलेले ते कांय सांबाळ म्हाजें कितें जाता तें जावं म्हटलें. However, the road has no proper parking and traffic rules are being violated. आनी हेजे पयले एक्सिडेंट जालोलो आनी आरटीओन केन्ना हेजेर एक्शन घेवंक ना ते एक्शन घेवना म्हूण हो आयज पोचू जावपा पावलो. आमी कितले कंप्लेन बसून गेलोले जायती ट्रेजिडी जाला आजून कोण एक्शन घेना. आयज कितें जालें आयज एकले मोटरसायकलीक बायल फाटले हालोले आनी भुरगे हालोले ताका लावन बस ती वयताली लोकांनी मागीर थांबयले आनी तांकां 108 हाडून हॉस्पिटलान आतां व्हेलें तांकां. Reporter Surendra Matkekar for Prudent. Villagers of Navili in Bicholi are up in arms against the new plant of Seza Goa in their area. People have complained of black residue depositing in their houses. It has become a health hazard. They have asked to stop the project immediately or else have threatened of an agitation. भायर आयदनां दवरलेली तितून आनी हांगासर हेतूर आमी हांगा जाळ्यो करता ते सोंप्यार सगळ्या पांया कडेन सबन येयल्या वत्ता सबन घरान सकाळी भाकरी काडटाना पिठान सगळें हे पडलेले सगळे पिठान तव्याचे परत भाकरी घातल्या तेजे तव्याचे चार सुद्दां अशें कांय उक्तें सांडूंक हे जायना. किमान धूल हो कोळसो फक्त काय ना येते कुठले कशें जावना. आमच्या घरान सगळो हे येता कोळसो आतां बाबा झाडून एक पाट उडयला आनी आतां पळय इतलो रास आहा शेजारचो सगळो हांगा येता आमकां धूल आमच्या भुरग्या वेळाक मारतो. ऑब्वियसली भुरगे हात तोंडान घालतात तोंडान ते सगळें वयता सो कितें करपाचें कांय समजना. समज कोण कांय जर स्टेप्स घेयना जायत जाल्यार कितें जातलें आतां ते LTT आहा मागीर ते हे आसा माओवादी आसा तशें नावेली एक संघटना तयार करची पडटली आमकां. आमकां कोळशान अन्न खावंक मेळना 3 फावटी दिसा पुसूंक जाय कोळसो सगळो नाखान सगळो वयता धूल सगळो नाखान आमकां असली कंपनीच नाका. अशें आसून सगळो धूल आमच्या घरान भुरग्या बाळाक आयदनाचेर सगळ्या कपड्याचेर खंयच आमकां भोंवपाचें ना भायर भितूर झाडांक तर भोगपाची ना. भुरग्याक आतां ते वखद उक्ते दवरल्या उपरांत तेच्या तोंडान वयता आनी हाडटा आनी मुत्ता 2 दीस जाले आतां. People have warned of a severe agitation if the project is not stopped. शेजा गोवा PIP प्लांटाचे जे 4 दिसांनी पोल्युशन जाता ते नावेली गांवांत सगळ्या घराघरांनी कोळसो पडलेलो आसा. सगळे लोक सामके तलवार घेवन भायर सरलेले आसा आनी जे PIP आसा ती आतां सध्या बंद करपाची आमी विडो उखल्लेलो आसा. ही बंद जावंक जाय. PIP केमला हे शेजा गोवा हांगा गांवांत नाकात आनी आमी जन आंदोलन करताले एक तर आमी उरताले ना जाल्यार शेजा प्रोजेक्ट हांगा उरतलो हे हांव ठाम प्रमाणे सांगता. Reporter Uday Parab for Prudent. Though the expansion project for the Kutbana jetty has a nod from the government, few locals are opposing the expansion. The president of the Kutbana Boat Owners Association has appealed people not to oppose the project as it will benefit the fishermen community in many ways. He says that the expansion of one of the prime jetty in South Goa is a must. The Parrikar government has finally given its nod for the acquisition of land at measuring 30,000 square meters for expansion of the jetty. This was fishermen's long pending demand. But now, some of the locals are raising voice against the project. President of Kutbana Boat Owners Association, Patrick Fernandes, has appealed people not to blindly oppose the project. कितें ऑब्जेक्ट आसपाक जाय आसपाक नाका कित्याक बरो प्रोजेक्ट सगळो गांव वेलकम करता आनी थोडे गांव आसताय अशें सगळे प्रोजेक्ट मान आसना थोडे आसताय गांवांत कितें
अपोज कित्याक तांकां कारण खबर आसना कित्याक अपोज ते कोण अपोज म्हणून दुसऱ्यान अपोज म्हणटा. He says expansion of the jetty is a must. कुडबाना फिशिंग जेट एक्सपान्शन जाय कित्याक बरो फॅसिलिटी जाल्यार बरो भाशेन नुस्तें सांबाळपा जाता, बरो भाशेन माने फॅसिलिटी दिवपा जाता. आज गांवां रेप केस ओ मर्डर हें तें जावपा शकता, रॉबरी बी जाता म्हणटा हे लेबर आमचे गांवां भायर पावता जाय. टॉयलेटींग वचप टॉयलेट फॅसिलिटी सारक गरजेच्यो जावन एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटीव सारकें गरजेचें. तशेंच रेस्ट आमी माने हिंगसून वार्का घराले वार्का वता न्हिदपाक बोटीचे सारकें न्हिदपाक सारकें जायना आनी तांकां थोडो रेस्ट टायमार तरी ते विसो घेवचो म्हणून हे रेस्ट रूम डॉमेटरी रूम जशें बांदून एक्सपान्शन मागलेलें. आनी तशेंच आमचे 100 मिटर्स आनी एक लांब जेटी करची म्हणून विथ द शेड. Our reporter from Margao, Sameer Bhatt. Let's take a short break. Stay tuned.